लुझोफोनिया गेम्साचे टेबल टेनिस सर्तीत गोंयच्या पंगडान एकार एक मेडलां भितर उडोवंक सुरवात केल्या. गोंय भारताचे मिक्स डबल्स टीमीन बिरेस्तारा आनीक एक भांगरा आनी कांशा पदक जोडले. सौम्यजीत घोष आनी अंकिता दासाक भांगरा पदक जाल्यार पोर्तुगीज जोडयेक रुप्या पदक मेळ्ळें. हरमीत देसाय आनी के शामिनीन कांशा पदक जोडले. गोंयची वट्ट भांगरा पदकां 6 चेर पावली. भारत की जोड़ी काफी स्ट्रांग नजर आई और खास करके सौम्यजीत ने जो स्ट्रोक्स लगाए थे लाजवाब थे और अच्छा सपोर्ट उनको मिला अंकिता दास से, क्योंकि दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट किए 2012 ओलंपिक्स में और आपसी समझबूझी अच्छी थी और अच्छा तालमेल था और कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा काम किया आज और काफी फ्रेश लग रहे थे और कोई मौका नहीं दिया अपने ओपोनेंट्स को और जब वो शॉट्स लगाए तो काफी पावरफुल शॉट्स और इस प्रकार से 3-0 से इस फाइनल मैच को जीतकर एक और गोल्ड भारत को दिलाई और इस प्रकार से चौथा गोल्ड था भारत को मिला और एक गोल्ड भारत को मिल सकता है मेन सिंगल्स में जब सौम्यजीत खेलेंगे हरमीत के विरुद्ध. वो इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच होगा. लेकिन डियोगो ने भी सर्विस अच्छी की और काफी अच्छा अटैकिंग किया उन्होंने. And in a short time we'll go down as Milan joins Somajit and Ankita Das as the champions. Milan Wadley is ready with the champions, the crowning glory of the triumphant Somajit and Ankita Das. It's over to pitch side for an interview. How do you combine with Ankita? Is it because you come from the same place, North Bengal? Is it because you train at the academy and at so many camps? Yeah, actually we decided to play this tournament together and I must say she played really very good. In semi-final also she played very good, quarter-final also she played, but in final she just played fantastic. I was just supporting her. She played really very good. What does it mean to be an Olympian and playing out there? I think this is actually before match we discussed about the match, so I think that is very benefit for me because I played what he told me. That's I just did my job. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. लायटीची बिलां 3-4 म्हयन्यांनी एकदम येतात. लोकांक हजारांनी रुपयांची बिलां एकदम भरप जमना. लायटीच्या खात्यान लोकांक दर म्हयन्याक बिलां दिवची अशें समाजवादी पक्ष मागता. बिलां जी आसात ती म्हयन्या दिवची. लायटीची बिलां ती 2 म्हयन्या 3 म्हयन्या दिवचे पेक्षा म्हयन्याक बिलां दिवची, जेणे करून आमचो जो सादो मनीस आसा, गरीब मनीस आसा, तो ते बिल व्यवस्थित पेड करपाक शकता. इतली म्हारगाय वाडल्या की आतां गरीब मनशाक नाका जाल्ले कडेन आसा. हे म्हारगाय भितर आमचो गोंयचो नाल्लूय वाडला आनी सरकाराचें ताचेर कांय लक्ष ना. सरकार म्हणटा पूण गव्हर्नमेंट सवलतीचेर भाजी दिता, ओके भाजी दिता पूण नाल्ल कितें करतलो. गोवा आरटीआय फोरमाचो पयलो आरटीआय पुरस्कार वेर्णेच्या फ्रँक मॉन्तेरोक जाहीर जाला. सर्गेस्त वामन कामतीच्या नांवान हो पुरस्कार दितात. आमचो फ्रँक मॉन्तेरो हो वेर्णेच्या नागरिकाक हे अवॉर्ड जाहीर केला आणि हे अवॉर्डचो गोवा आरटीआय अवॉर्ड अशें म्हणून आसा आनी ते लेट वामन व्ही कामत हेज्या स्मरणाक ते जाहीर केलां. गोयच्या कलाकारांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन 27 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी मजगती दिल्ली जातले. सुबोध केरकार आणि हेर कलाकारांनी मिळून हे प्रदर्शन दवरला. Unfortunately, I must say that the present generation of Goan artists have not got the attention they deserve in the Indian art scenario. And so, we decided that we must have an exhibition. This exhibition of 16 artists from Goa. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. गोंयांत हालींच इंडिया बायक वीक जालो. संवसारभरांतले बायकर वागातोर जाल्ले हे बायक विकांत वांटेकार जाल्ले. विंटेज, स्पोर्ट्स आनी क्रुझर बायकर विकाच्यो मुखेल आकर्शण थारल्यो. कांय प्रोफेशनल बायकरांनी स्टंटय केले.
3,000 बायक्स ह्या इव्हेंटात पळोवंक मेळ्यो. कांय बॉलिवूड स्टारय त्या निमतान गोंयांत आयिल्ले. पळयात कपिल माडोळकराच्या कॅमेरांतल्यान बायकर विकाची एक झलक. इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.